नियोग बरेला श्रीमती सुशीला त्रिविक्रम भट सादरकर्ता बालकृष्ण मल्ल्या कोच्ची गृह संचालका केअरटेकर जावन काम करचे खातीर साठीचे पैसाटीचे मध्ये प्राय आशिल्ले एक बायल मनीस जाय म्हूण सांगून रामगोपालान दैनीक पत्रांचेर विज्ञापन केलें। प्राय मात्र न्ही आनीक जायत्य कायद्यांची निबंधनाय विज्ञापनार सांगिल्ल्यो। ह्या एक तस्तिकेक जावन 100 पसी चड आवेदनपत्रां रामगोपालाक मेळ्ळीं। ताणें तागेली बायल मिराने वेंचून 100 थकून 5 आवेदनपत्रां योग्य म्हूण देखून धरलीं। त्या 5 बायल मनशांकय मुखामुखाक अभिमुखाक बरपां सोडलीं। तातूंत सर्वोत्तम जावन आशिल्ले एकलेक नियमन दिवूं म्हूण तांणी दोगांनी निश्चय काडलो। सांगिल्ले तारीखेकच रामगोपालाले कंपनीचे ऑफिसांत दवरून मुखामुख चमकिलें। बामूण बायल दोगांनी तें कृत्य छंदायेन निर्वहण केलें। 64 वर्सां प्राय आशिल्ले कमलाबाईक वेंचून काडली। लेगीच्या दिसा तिका ह्याच ऑफिसांत सकाळीं 9 वरांर येवच्याक सांगिल्लें। मागीर रामगोपालाले घरकडे वचूं म्हणून कामार प्रवेश करूं म्हणून कमला मायेक सांगिल्लें। घराचें कामकाज तिणें कोरका जाल्लीं कायरीं चेडवां दिवंक जाल्लें ध्यान परिरक्षा इत्यादी एक घराक जाय जाल्लीं सर्व कायरीं कमला मायेक सोंपूका जावन आसनय तेंच न्ही कामाची कार्यावली सगळी आयकून तिणें सेवन करूंक सहमत आसूं न्ही। हेर दिसा सांगिल्ले समयार कमला माई रामगोपालाले ऑफिसांत पावली। बामणांनी बायलेनी मेळून तिगेले स्विकार केलो। तिका चांगेक कॉफी पिवयली। तिकाय कारार चडोवन दोगेय मेळून घरकडे चमकिली। रामगोपालाले बंगळावा मुखारी कार राबयलें। बामूण बायल पुरथम देवली मागीर कमला मायेक देवयली। दोगांय मेळून घरां चडलीं। फोनार सांगिल्ले लेखान घरांत दंडकारणीन घराचें कबड उक्तें करून दवरलेलें। जेया माये भितर चडाय उज्जे पावल काडून भितर चडाय मिरान सांगिल्लें। रामगोपालाले दोगेय धुवांनी एक रोसा फूल कमला मायेचे हातांत दिलें आनीक म्हणलें आमगेले घरकडे तुमकां हार्दिक स्वागत मामा। हें सांगून चेडवां दोगेय मायेले पांयां कडेन पडलीं। नमस्कार व्हेलो। कमला मायेन दोगांकय माथ्यार हात दवर अनुग्रह दिलो। मायेले दोळे हृदय भरून आयले। कमला मायेन माथें नीट केलें आनीक त्या कुडाचें अवलोकन केलें। कुडाचे मदींच जावन उंचारी पागरारी लंबून दवरलेले एक फोटोचेर तिगेली दृश्टी पडली। हें कोण? तिणें मनांत म्हणलें। ती एक लेगीन त्या फोटोचेर उरकून चोयली। ताजे लेगीत जावन आनी एक फोटो लेगीन आसा तें बायल बामणाचें। दोनी फोटोचेर थळथळेंच्यो माळाय घालून सोडलें। 5-6 निमिशांक कमला फोटो कच चोवन राबिली। फोटो वेले व्यक्त्यांक मनांत जाल्लेलें ती स्तब्ध जावन गेली। माये बेसाय ह्या कदल्यार बेसाय येदी घडी जाली मू तुमी फोटो चोवन राबल्याय? खंय तुमी ह्या फोटो वेले मनशाक वळखताय बिवे? रामगोपालाले हे प्रश्न आयकून कमला एक लेगीन झडकेली। आयो ना पुता ना हांव हाका वळखना। जाल्यार खंय जिखलेल गदीच दिसता। कमलान जाप दिली। जाल्यार हांकां कांय कळत बिवे म्हूण तिका दिसलें। तो फोटो दिकत लगन तिगेलें मन अस्तव्यस्त जालें। एकारी ध्यान दवरूं जायना जालें। येयाय माये घर भोंवडावन दाखयता। तुमगेलें काम कशें म्हूण सांगता दाखयता। मिरान कमला कुळदून
भितर वेली. एकाद घंटो जमच्याक दोगें फिदरांत येयलीं. हंतू भरसी मिरान कमलाक खमच्याक पिमच्याक सगळं दिलें. जाल्यार तांगेल घरकड चोडून आयिल्ले समयार आशिल्लो संतोशूय उत्साहूय माये तोंडार दिक्कू पडना कसल्याक म्हूण मिरानय रामगोपालानय मनांत एक गदी लेखलें. माये सगळे कायरी मिरान सांगून तुमकां मनांत केलें न्ही मे. तुमी फाल्यां धोर कामांत प्रवेश जातले म्हूण आमी लेखताय. तुमी तयार जाल्यार आजीच प्रवेश करयात. रामगोपालाली हीं उतरां आयकून कमला बिबिडसेल्या गदीत जाली. तिणें सांगलें, ना बाबा, आज नाका. एक चंग करून आलोचना करून हांव तुमकां फोन करी. ते व्हडली सांगन केदाण धरून येता म्हण. कमलान परतून वच्चाक तांची लागीं आनी वाजनीन गेलो. माये तुमकां बस स्टॉपांत व्हरून सोडता. कशी जाल्यार आमकां तुमगेली ज्या पोगी मेळका. ह्या कामाक तुमी तयार न्ही जाल्यार आमकां दुसरे मनशेक आपोवचें आसा. रामगोपालूय मिराय मेळून मायेक बस स्टॉपांत सोडून कंपनीक वच्चाक गेलीं. रामगोपालाल्या मनांत कसलकी सगळे संशय उपजले. ते इत्या म्हळ्यार तागेले बापसूले आवसूले फोटो दिकत लगेन कमला माये तोंडार कसलकी सगळं भावभेद दृश्टी पडलेले. राती घरकड परतून येवन नाण खाण सगळं जावन जातकीर रामगोपालान तागेले बापसूली परणी बरपां सरपां राखून दवरलेली पेटी पिस्कलायली. तातूंत थाकून चांग परणे फोटो आल्बम सोदून काडलें. ताजे एक एक पानी घुमडावन चोयलो. एक फोटोचेर तागेले दोळे सिरकले. तो एक लगेन उरकून चोयलो. वय, ही बायल मनीस ती. नांका पोंदा आशिल्लो काळो चमकोळू, कानाची प्रत्येकता हें सगळें उलजून सांगत की हीच मनीस कमला माई म्हण. ताणें पळोवचे फोटो तागेले बापसूले प्रथमले वर्डिकेचे विवाह फोटोत आसले. आतां ताका सत्य दिवा प्रकाशा गदीच मनांत गेलें. ताणें मिराके उलजून फोटो दाखयले आनीक कायरी सांगिली. तागेले बापसूली मलगडी बायल घरकडे झगडें घालून तिगेले घरकडेच परतून गेली म्हणून केवल मासांचें दाम्पत्य दुःखदायी जावन परिसमाप्त जालें म्हणून तागेले आवसून सांगून ताका कळटालें. एक देशसात्कृत बँकांत काम करताले तागेले बापसूक स्वल्प दुडवाळे घरकडची सोयरी कयली. वाड्डीक गेली जाल्यार बामणाल्या आवसू बापसूचे ओट्टू राबूती तयार न्ही जाली. एक दिसा माई ती वेजान निस्सार कायल्याक दवरून झगडें जालें. त्या कोपान ती घरकडे कोणाचे लेगी सांगून तिलें आपणाले बापसूले घरल्याक गेली. मागीर तें एक अभिमानाचें प्रश्न जालें. ती बापसून थंयच राबून आयली. ती गेलेच हटान करतना विवाह मोचन जालें. रामगोपालाले बापसून 2 वर्शीं दुसरे वर्डी केली. चिड्डूय जाली. हें खबर ताका तागेले आवसून सांगून मनांत जाल्लें. मागीर त्या बायले पासून कोणाक कांय कळना आसलें. मिरा तिगेले बामणाले पुता थंय ती पावल्या म्हूण तिका कळना आसलें न्ही मे. सत्य जाण जाल्लें पसावत आनी ती हांगा कामाक येत म्हूण म्हाका दिसना गो. आमकां दुसर बायल मनशेक आपोवंक जायत अशें म्हाका दिसता, रामगोपालान सांगलें. ते व्हडले मिरान जाप दिलो. आमकां फायचो दीस लगीन चोवया. ती येना तरी जाल्यार दुसरेक उर्दू. जाल्यार रामगोपालाकय मिराकय अतिशय दिमचे लेखान कमला माई हेर दिसा सकाळीं 8 वरांरीच तिगेले पेट भांड सर्व घेवन पावली. इच्छेय हांव पावली पुतानू आनी मिगेले मरण भितर हांव मिगेले पुताक सुन्नेक नातरांक सोदून खंयच वच्चें ना. हें आयकून बामूण बायल चिरडुवां संतोशान फुलेली. तागेली
कमला मयेले तोंडारी आत्मसंतृप्ती झळकली.